नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्र शक्तिनगर मंगळूरू हांनी प्रस्तुत करची तसले CA साधक मंची कार्यक्रमांतू तुमक स्वागत. आज आमगेलोट्टू नवंबर 2023 CA फायनल परीक्षेंतू उत्तीर्ण जालेले CA हेमंत पै आसाची हांक हांव हार्दिक स्वागत करता. नमस्कार. हांगेल एक किरू परिचय दिवू इष्ट पावता. हांगेल गांव लायला बेಳ್ತಂಗಡಿ लग. हांगेल अन्नाल नाव गोकुलदास पै म्हणून आणि हांगेल अम्माल नाव प्रतिभा पै. हांनी हांगेल आर्टिकलशिप कोड्यालचे नितीन जी शेट्टी अँड कंपनीतू केलेला आसा. सो CA हेमंत पै फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. थँक्यू. सो हे CA करचे म्हळ्यार आमी फर्स्ट डिसायड करता केदना पूण हांव CA करता म्हणून. सो तुमी हे CA करची डिसिजन केदन घेतिले? ಫಸ್ಟ್ SLC ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಳ್ನಶಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೇರಿ ते आमगेल स्कूल ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಳ್ನಶಿಲೆ. तशी तदनंतर कसं करचे म्हण म्हाका सायन्स ಅಂತೂ इंट्रस्ट नाशिले. फिजिक्स ಅಂತೂ पुणी वाडणे आशिल्ले जाल्यार विंगड बायोलॉजीदो कंप्युटर सायन्स म्हाका चड इंट्रस्ट नाशिले. तशी म्हाका कॉमर्स घेवका म्हण लेकून फस्ट सायन्स घेवन PCMS बीन घेवया म्हण लेखिल्ले स्टॅट्स ಅಂತೂ. जाल्यार PCMS घेतलं चड स्कोप ना घेतलं म्हण जाल्यार इंजिनियर एका डॉक्टर वचका तशें म्हणून म्हगे लाक्के कॉमर्स फील्ड आशिल्ली. तशी ती म्हणली कॉमर्स घेतली म्हण जाल्यार तुका चड वचचें आसना तशें म्हूण सांगून तशें हांव कॉमर्स फील्ड चूज केलें. जाल्यार आमगेल टिचर येयले सांगताने कॉमर्स फील्ड निमगी तन कसं घेतलें म्हण PUCन तूं तन कॉमर्स म्हणता तांणी एक नमुने कॉमर्स कसले घेतले सायन्स घेवेत आशिल्लें हांवें म्हूण सांग. कॉमर्स म्हणल्यार चिके व्हॅल्यू उणी म्हण तांणी तशी सायन्स घेवेत आशिल्लें म्हूण. तशी म्हगे लाक्क म्हणली तूं तशी आस म्हण CA करेत तशी तुगेला तन जात CA म्हण सांगून अक्कन म्हणल्यार तशी तन दुखून CA करचें म्हूण प्लॅन केल्ले. तशी PUCन कॉमर्स घेवन थंय दुखून म्हगेल मायंड एक सेट जावन आशिल्लें CA करता म्हूण. जाल्यार आमगेल तेकड ते कोचिंग आनी पुरो CA कोचिंग कसले ना तेकड म्हळ्यार हांव PU म्हगेल SDM PU कॉलेज उजिरेंत केल्ले. थंय म्हळ्यार CA रिलेटेड चड कोचिंग आनी नाशिल्ले. तशी आफ्टर म्हगेल PU जाले नंतर 2 महिने रजेंत हांव हांगा त्रिशा कोचिंग क्लास आसा येवन थंय दुखून CPT कोचिंग घेवन थंय दुखून स्टार्ट केलें म्हगेल CA. सो फर्स्ट उणेजत म्हणून कॉमर्स घेतील तुमी वाजूचें ना म्हूण सांगून कडे CA. सो ते तुमी CA एंटर जाली वय बट हे जर्नीन तूं आसचे व्हड एक अचिवमेंट फायनल जावन फायनल एंड करची ते. सो हे जर्नीन तूं तुमगेल एक प्रोत्साहक म्हणून कोणी आशिल्ली? प्रोत्साहक म्हळ्यार म्हगेल अक्कन स्टार्टींग म्हाका CA करी जाता म्हूण सांगी. तदनंतर म्हगेल अन्नान केन्नाय म्हाका सपोर्ट दिवन तुगेला तर जाता म्हगेल पुत्ता हांव CA जावचे पळोवका म्हूण सांगून अन्नाक सुमार आशिल्ले. अन्नाले एक हांव एक CA करता म्हण म्हणले कूड अन्नाक सुमार आशिल्ले. तशी गेले इंटर एग्जाम चिके फुडें एक्सपायर जालो. तशी तदनंतर म्हगेल अम्माने म्हाका खंयचे उणेपण येनाशी आशिल्ले पुरा खंयचे म्हळ्यार तूं कर हांव वच म्हण सांगून प्रत्येकाक म्हाका दिता आशिल्ली. इवन एग्जामातय म्हाका वज्जी म्हण किरकिर करता आशिल्ली. जाल्यार आफ्टर एग्जाम्स रिजल्ट येवचे म्हळ्यार रिजल्ट येवचे टायमार आमी आमी मेंटली प्रिपेर जावन आसका म्हूण सांगून आमी म्हणटा आशिल्लें पण जायन जाल्यार वाडणे रे नेक्स्ट टायम जाता काय भिवू नका अशी तशी म्हूण सांगून अम्माने तशी फॅमिलीची म्हगेल फॅमिली तांणीच म्हाका फुल्ल सपोर्ट केला. तशीची फ्रेंड्स सिनियर्स बीन तांणी सुमार गाईड आनी परत सुमार केला. सो आतां तुमी CA त्या पयलीं रिजल्ट आयिल्ली दिवस तुमकां तांणी फॅमिली इतली ओट्टू आशिल्ली तुमगेल ओट्टू आशिल्ली तांकां कशी फील जालें तुमकां कशी फील जालें पास म्हूण पळयल करता? एक पण रिजल्ट येताने ते PASS म्हूण पास 4 लेटर वर्ड पळयताने एक पण खूश जावन ते वापस जाल्यार म्हाका एक वयवे पास जाल्ली वयवे बदल जाल्ली म्हण वापस बॅक वचून वापस आनी एक पण पळोवन मागीर एक पण खूश जालें. मागीर अम्माके सांगतना अम्माके मस्त खूश जाले. अक्काके तशीची सुमार खूश जाले. म्हगेलो आनी एक भाव आसा तो एक्चुअली आर्मी जॉइन जाला इंडियन आर्मीन. तशी ताका मात्र मेसेज करनाशिल्लो ताका केळ्ळाल मात्र मागीर एक दीस सोन केळ्ळाल ताकाय मस्त खूश जाला.
सो आम्ही सी ए म्हणून इतली वाजीत आसता वय बट आमगेल सुತ್ತमुत्त फुल डिस्ट्रॅक्शन्स आसता आमकां स्पेशली सोशल मीडिया जो आम सी ए करतना सोशल गॅदरिंग्स वर खंय गेल तेन्ना पुरो जनान आमकां निमगुचे कसं करतस कसं जाल्लं एग्जाम म्हणून सो असल पुरा डिस्ट्रॅक्शन्स तुम्ही कशी अवॉइड केलं कशें म्हळ्यार तेच रे आमी एक सी एक फील्ड गेल म्हणटर तेच पुरजन म्हणचे तेच तुगेले आतां जायना जायशना कष्ट आसता ते नाक्के ते ताजे बदला काही दो राबली म्हण जाल्यार तेंची बाकी वर्ताची तशी जाल्यार जनान म्हणली म्हण जाल्यार सुमार सपोर्ट करताले सुमार जन आसाची तशी एक पंत म्हणटानी एक जन म्हणटाना आमी कशें घेवं काय आमी एक नमने चॅलेंजींग टायप घेवन ना तांणी जायना म्हळ्यार आमी गेलो तेन्ना जाता म्हण सांगून ते चॅलेंजींग घेवन केल्ली म्हण जालें जाता मागीर विंगड डिस्ट्रॅक्शन म्हळ्यार ते सोशल मिडियाचे हांव कसं केलें म्हाका चड इंस्टाग्राम म्हाका ते इंस्टाग्राम रिल्स आनी पुरा ताजी सुमार म्हाका म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्शन आशिल्ली एक पंत रिल्स पळयता गेले हांव एक वेळ कांयच करना सीधा स्क्रोल करता वता तशिल्लो तशी हांव कसं केलें म्हळ्यार फायनल एग्जामा फुडेंची तेच आर्टिकल्स म्हगेले एंड जाता भितर हांव ते इंस्टाग्राम अनइन्स्टॉल करून दवर तशी काही दो बोर जाता म्हणून जाल्यार युट्यूब आशिल्ली म्हगे तशी म्हळ्यार युट्यूब काही दो जाय जाताले खंयच कसं पूण अर्जंट पळोवचेक खंयचे क्लासेस बीन पळोवचे तशी तांत काही दो तांत आसा म्हणून जाल्यार तांत एक नमूने मायंड फ्री करचें पळयता आशिल्लो म्हणल्यार इंस्टाग्राम फेसबुकांच आसा हांव जाल्यार चड यूज करना तशें इंस्टाग्राम चड डिस्ट्रॅक्शन आशिल्लें तें अनइन्स्टॉल करून घाललें सो आमकां कसं डिस्ट्रॅक्शन आसा आमी तें अवॉइड करूं पळोवका करेक्ट आतां कशें न्हय तुमगेले सी ए फायनलाक तुमगेले स्टडी प्लॅन स्टडी स्ट्रॅटजी कशी आशिल्ली हांव म्हळ्यार वज्जूचें फर्स्ट उणे हांव वज्जूचे तशी इवन आर्टिकलशीप आसतना म्हाका कशें म्हळ्यार ट्रॅवलिंग आशिल्लें हांगा बेलतांगडी दुखून येवचें आशिल्लें तशी बेलतांगडी दुखून इवन सकाळी येताना वग्गे येवचें रात्री वताना लेट जाता आशिल्लें अप एंड डावन करता आशिल्लो तशी चिके वेळ जाता आशिल्ली इवन आउटसायड ऑडिट आसल्यार ती वर्के तशी आसता आशिल्लें तशी आर्टिकलशिपा टायमार म्हाका खंयचें वज्जूचें जायनाशिल्लें तशी आफ्टर आर्टिकलशीप रज मेळ्ळे नंतर हांव वज्जूचें स्टार्ट केल्लें मागीर हांव फिक्स्ड टायम म्हळ्यार दिवसा इतले घंटे वज्जू का म्हण तसल कसले करनाशिल्लो हांव सकाळ दुखून हांव गेले वज्जूचें स्टार्ट करता आशिल्लो तशी म्हळ्यार टायम म्हण ना खंयची टायम टेबलान पूर घान घेतिल्लें जाल्यार तितले घंटे वज्जू का म्हण तसल पुरो करनाशिल्लें दनपार काही दो जवील चड दो न्हीद येता म्हणटा वय एक ಸ್ವಲ್ಪ एक 10 निमिष के न्हिदोन मागीर वापस मुगेले स्टार्ट करता आशिल्लो तशी फिक्स्ड टायम म्हण धर न्ही जाल्यार वय केदन केदन टायम मेळटा पुरा टायमान वजेत आशिल्लो तुमगेले सी ए फायनलान आमकां 8 सब्जेक्ट आसता तुमगेले खंयचे एक फेवरेट सब्जेक्ट आनी कश्टा सब्जेक्ट म्हण आशिल्ली की म्हळ्यार म्हाका थियरी म्हळ्यार तांतू तितले वज्जूका जाता आमी तितले बायाट करता तशी तसल म्हाका चिके म्हळ्यार वज्जूचे उण आशिल्ली मीत तसल म्हाका चिके कश्ट जाता आशिल्ले जाल्यार ही प्रॅक्टिकल्स तू म्हाका एक पंत वज्जिले एक पंत अर्थ जाता तितली तशी तंतूचे म्हळ्यार प्रॅक्टिकल खंयचे खंयचे सब्जेक्ट FR दो SFM तसल अंतानी पण म्हळ्यार 60 वयर घेवका वरलान थियरीन ते 40 घेतले म्हण जाल्यार ते एक जाता म्हण हांव तेशी आलोचना करून ते प्रॅक्टिकल आमी गेले स्ट्रेंथ आशिल्ले सो तुमगेले स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्स तुमी विंगड अप्रोच जावन वाजिलेले आनी कश्टा सब्जेक्टाक एक्चुअली दोन्ना सेम आशिल्ले जाल्यार कश्टा सब्जेक्टाक हांव चिके चड दिता आशिल्ले कसं जालें म्हळ्यार सुलाबाच कशी जाता आशिल्ले कश्टाच पुणी आमी चिके एक पंत वाजिले 2-3 पंत वज्जून रिवायज करून येवका जाता आशिल्ले तशी ऑडिट दो लॉ दो तसं जाल्यार इवन कॉस्ट तू प्रॅक्टिकल टायप आशिल्ले तशी ओके कॉस्ट मॅनेज जाता आशिल्ले ते ऑडिट दो लॉ दो त्या सब्जेक्ट हांव 2-2 पंत रिवायज करून तशें करता आशिल्लो सो आमकां सीएन 200 काडका म्हण आसता तुमगेले स्ट्रेंथ सब्जेक्ट्सांत आमी 60 काणू वरलेल्यांत ते कॉम्पन्सेट करून 60 म्हळ्यार ते 65-70 रेंज दवरता आशिल्लो कसं केलें तांणी उणी जाता म्हण आनी ते 50 रेंज दवर न्हू ते 40 भितर येतना 40-45 येयलेर जाता म्हण सांगून तशी स्ट्रॅटेजायज करता तुमी आर्टिकलशीप केलेल्यांत तुमकां थंय मस्त एक्सपोजर मेळनासता प्रॅक्टिकली सो त्या तुमकां CA फायनल एग्जाम बरयतना मस्त हेल्प जाला की टॅक्स GST इंडायरेक्ट टॅक्स तांच्यांनी चिके म्हाका हेल्प जाला कसं जालें म्हळ्यार ते आमगेल्या ऑफिसान ते फायले सुमार आसता
तिश हेल्प जाला जाल्यार एकेकंतू एग्जाम ಅಂತ कशें म्हणटा एक्सेप्शनल केसेस पुरे उच्चे तसल पुरा हंग आमकां आर्टिकलशिप अंतू मेळना आमकां जाल्यार आमी रिलेट करीत ताका तशें रिलेट करचे दावचे आशिल्ले निमित्त आमकां ते एक नमने फ्लो वारी वत्ता खंयचे आमकां म्हळ्यार इवन कश्ट असले समजा एक्सेप्शनल केस असले समजा कशें हँडल डील करता म्हण सांगून आमी एक थिंकिंग ओपन वय थिंकिंग ओपन सो आमी आर्टिकलशिप सिरियसली करता ते हेल्प जाता आमकां वय वय फायनल वय वय फायनल म्हळ्यार आमकां रिलेट करून हेल्प जाता इवन ताका सेम सिच्युएशन येनी म्हण जाल्यार समजा आमकां एक रिलेट करेत सो आमकां एग्जामा फुड्यात केलो जनाल ओपिनियन आसता मॉक टेस्ट दिल्यार आमकां हेल्प जाता म्हणून आनी केलो जन म्हणटाची मॉक टेस्ट 3 hours वपास आमकां टाइम वेस्ट ताजे बदला आमी विंगड वाजू येता म्हणून सो तुमी मॉक टेस्टा बग्गे कसं म्हणतात एक्चुअली हांव खंयचे मॉक टेस्ट एग्जाम म्हूण दिनी हांव ना कशें जालें म्हाका म्हळ्यार तेच टायम वाजूचेक तंतू टायम धरता एक्चुअली मॉक टेस्ट एग्जाम दिल्ली म्हण जाल्यार लायक कशें जालें म्हळ्यार एक पंत आमकां कशें एग्जामाक कशें क्वेश्चन येता खंयचे टायप बरो येता खंयचे टायप बरयला मार्क मेळटा तसल पुरो थिंकींग जाता तेन्ना एग्जामान तूं आमी कितली वाजिल्ल्यार समज एग्जामान अशें ते 3 hours एग्जामान तूं कसो बरो का म्हूण तंतू अशें आमगेली तशें आमी एक पंत बरोवन एक प्रॅक्टीस केल्ली म्हण जाल्यार मॉक टेस्ट आनी बरयलें म्हण जाल्यार आमकां एक कॉन्फिडन्स येता तशी हांव बरयनी जाल्यार विंगड जनाक हांव बरोचें सांगता म्हळ्यार मॉक टेस्ट बरयल्यार तांकां एक नमने सुलभ जाता मॉक टेस्ट बरयल्यार आमकां एक एग्जामाचे फर्स्ट एग्जाम एक फियर म्हळ्यार पळय वता पळय तशी मॉक टेस्ट बरो का म्हण हांव विंगड जना सांगता वय सो तुमी देवस्थानान तो पुरा मस्त ऍक्टिव्ह आसाची आमकां सीए वाजितना सीए सोड विंगड कसं करू टाइम मेळना म्हणून पुरा जनाल ओपिनियन आसता सो तुमी देवस्थानाचे प्लस हांतो एग्जाम वाजूच्या कशी टाइम मॅनेज केलं म्हळ्यार तेच म्हाका देवस्थानान तूं खंयचे उत्सव असो खंयचे फंक्शन असो म्हाका ते घरा बसून ते फंक्शन जावन खंय कोणालो स्टेटसार पडलेले आशिल्ले म्हाका एक जाता आशिल्लें वच्चे जायनाशिल्लें इवन ऑडिट आसतना समेत म्हाका एक आउटसायड ऑडिट आसता आशिल्लें तादांनी पळयता न्हू म्हाका अटेंड करूं जायना नवें म्हूण तसलें एक म्हणजे जाता आशिल्लें तशें घरांत आसतना म्हाका तसलें फंक्शन पुरा सोडून तेजे फंक्शन सोडचें तितलें मन येनाशिल्लें तेजें फंक्शन आसतना हांव पुरो फंक्शना पुरो अटेंड जाता आशिल्लो तशी लास्ट म्हगेलो सेकंड ग्रूप मे 2023 क्लियर जाला फर्स्ट ग्रूप नोव्हेंबरान पयलीं नोव्हेंबरान जाला तशें मेन तूं आसतना काशीमठ स्वामी वसंत मास टायम आशिल्लें तांणी एक मार्च 19 दुखून की मे 6 ते तांगेले मोक्काम आशिल्लें काशीमठ स्वामी तशें इवन सप्ताह म्हणून 49 दिवस कंटिन्युअस भजन पुरो आशिल्लें तशें हांव म्हगेलें एक इनवॉल्वमेंट एक तंत आशिल्लें कितले आसा म्हण जाल्यार हांव कशें करता आशिल्लें म्हळ्यार टायम टेबल म्हळ्यार एक रफ टायम टेबल करता आशिल्लो म्हळ्यार वन सब्जेक्ट एट अ टायम म्हूण करून एक रफ कॅल्क्युलेशन करून ताका मागीर लास्ट एक 2 दिवस एक्स्ट्रा दवरता आशिल्लो करून कशें म्हण असल पुरो फंक्शन हांव अटेंड जालें म्हण जाल्यार कितले वेळ जाता म्हूण कळना तशें एक 2 दिवस एक्स्ट्रा दवर न्हू आमकां केन्ना जाय पडलें फंक्शन आसतना फंक्शन अटेंड कर न्हू नेक्स्ट दीस वापस टायम टेबल म्हगेलें रिवायज कर न्हू ते 2 दिवस दवरलेलो तूं तेश कवर करता आशिल्लो सो त्यावर मिस करनाशिल्ली टाइम टेबला प्रकार ते मिस जालेले पुरा अनेक दिवस कवर करता तशें ह्या वर्स तेच वेंकटरमण स्वामी सेवा संघ म्हूण आसा चर्केल कमिटी ताजे देवान एक अध्यक्ष जावचे अनुग्रह केला म्हाका कंग्रॅच्युलेशन नेक्स्ट तुमी आतां कशें ना एग्जाम बरयतना आमकां 1.5 days मात्र आसता रिवायज करूंक त्या 1.5 days पुरा कवर करचो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सो तेदन आमी एक स्ट्रॅटेजी कोरनासका सो तेदन तुमी कशी वाजिलेलं हांव म्हळ्यार वाजिताने हांव खंयचे कोचिंग म्हूण खंयचे घेयनी पुरो सेल्फ स्टडी केलेले तशें खंयचे दव म्हाका एक टफ दिसता म्हणले कुडलें हांव युट्यूबान वचून जस्ट एक पळयत आशिल्लो खंयचे टफ दिसता आशिल्ले मागीर पुरो सेल्फ स्टडी केला तशें सेल्फ स्टडी केल्या निमित्त आमी कशें म्हळ्यार आमकां एक आमी जावन एप्लाय करूं मेळटा आमकां म्हळ्यार इवन तांणी इवन कोचिंगांनी घेतली म्हण जाल्यार तांणी सांगिल्लें आमी आयकूच मात हें जाल्यार आमी जावन वाजून आमकां ग्रॅस्पिंग पावर ಸ್ವಲ್ಪ चड आसता आमी सेल्फ स्टडी केलें तशें हांव सेल्फ स्टडी कर न्हू नोट्स करता आशिल्लो प्रत्येक वाजिल्लो एक सान करून नोट्स करता कशें म्हळ्यार आमकां लास्टाक जायते ते लास्ट 1.5 days कितले वाजिल्ले वापस उडगास वच्चे जाय जाता
तशी हांव कितले कितले वज्जीत आशिल्लो पळय तशी एक सायड पॉयंट्स म्हण नोट्स एक करता आशिल्लो. तशी नोट्सांत पुरो खंयचे सायड पॉयंट्स जाय पळय पुरो बरोवन बरयत आशिल्लो. तशी प्रत्येक इवन SFM तूं फॉर्मुलाज पुरो आसता फॉर्मुलाचे आशिल्ले फॉर्मुला सपरेट बरयत आशिल्लो आनी तशें विंगड खंयचे खंयचे जाय पळय ते सपरेट बरोवन ते 1.5 days खंयचे खंयचे जाय पळय एक जाय ना तिले मार्क करून दवरत आशिल्लो. म्हळ्यार तुवें रेफरन्स दिवन त्या रेफरन्सा वरती पळयलें जाल्यार काही दो टफ लास्ट एक दिवस म्हणटा डिफिकल्ट जाल्ली म्हणल्यार ते डायरेक्ट ते रेफरन्स वचून ते पळोवन तशी वज्जीत आशिल्लो. सो पुढे का आमी नोट्स केल्यारी ते 1.5 days तू यूज जाता. वय वय नोट्स करपाची जाता कशें जालें म्हणल्यार आमकां लास्टाक ते आमगेलो वास्ट सिलेबस कवर करूं जायना कितले केल्यार ಸ್ವಲ್ಪ लास्ट पुणी एक वरली म्हण जाल्यार एक पण कवर केले एटलिस्ट एक बेसिक पुणी कवर जाता म्हण जाल्यार एटलिस्ट एग्जामाक कसं पुणी ट्राय करेत कवर जायन म्हण जाल्यार कष्ट जातले एग्जामाक. आणि त्यावेळी पॉइंट एक करेक्ट तुम्ही थंय पेज नंबर जो रेफरन्स दिला री आमकां लास्ट डे इन केस रिकलेक्ट जाता ना जाल्यार आमी त्या टेक्स्ट बुकात पळयत. सो तुम्ही कोचिंग घेयनी म्हणल्यार पुरा सेल्फ स्टडी केल्ले म्हणल्यार सो तुमकां कोचिंग घेतला री बेटर आशिल्ली म्हूण दिसता की जो तुम्ही सेल्फ स्टडी केलेला लायक जाली म्हणून. एक्चुअली हांव फायनल्सा कोचिंग घेवका म्हूण लेखिलो जाल्यार म्हाका आर्टिकलशीप टायमार म्हाका टायम मेळनाशिल्ले कशें जालें म्हणल्यार हांव अप एंड डावन करचें आशिल्लें एक ऑडिट आसता आशिल्लो तशी कसं आसलें री म्हाका टायम मेळनाशिल्लें तशी आफ्टर आर्टिकलशीप स्टडी लिवान तूं वचूचें प्लॅन केलें तशी एक हांव पळयलें तें कोचिंग घेवचें म्हूण जाल्यार सादारण एक 150 hours 180 hours पुरो आसता एक सब्जेक्टाक. हांव लेखलां हांव वचूचें उणें तेन्ना आसतना ते 150-180 hours कवर करता जाल्यार तितले कश्ट आसता ते खाली मागीर ते आयकून बेसले आमकां दिवस वेस्ट जाता. एक्चुअली कोचिंग घेतलें लायक कोचिंग घेवचें म्हूण जाल्यार तेच आर्टिकलशीप टायमार कोचिंग घेवन मागीर स्टडी लिव्हर स्टडी करता जाल्यार म्हाका टायम मेळना तेल कारण हांव म्हाका आर्टिकलशीप दिवस सार म्हाका कसले सिक्कू म्हळ्यार एग्जामाक खातीर खंयचे सिक्कू जाय न्ही तशें हांव मागीर कोचिंग घेतली म्हूण जाल्यार तितले टायम वेस्ट जाता म्हूण सांगून हांव सेल्फ स्टडीक. सो आमी कोचिंग घेवचें आसल्यार फस्टाक घेवन फिनिश करता स्टडी लिव फुडें फिनिश करता स्टडी लिवान तूं आमी वापस वचून मागीर वापस रिवायज करूं कितले टायम जाय पळय आमगेले सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टंट जाता स्टडी लिवर. आता CA जाल्ले तुमगेले सो नेक्स्ट फ्यूचर प्लॅन्स कसन आमगेले CA प्रॅक्टीस घालयत जो एम्प्लॉयमेंट वचेत जो हायर स्टडीज करियत सो तुमगेले फ्यूचर प्लॅन्स कसन. हायर स्टडीज खंयचे प्लॅन ना म्हणल्यार एक पण CA जाल्ले री पूर आशिल्ले तशी जाल्ले तशी आतां CA जाल्ला आतां नेक्स्ट सद्या मात्र आमगेले एम्प्लॉयमेंट प्लॅन हाची म्हळ्यार जॉब वच्चे कॉर्पोरेट काही दो बिग फोर दो खंयचे ट्राय करचे पळोवचे मागीर एक 4-5 वर्स नंतर जाय म्हूण जाल्यार आतां सद्या मात्र प्लॅन एम्प्लॉयमेंट मागीर कसं जाय म्हूण जाल्यार प्रॅक्टीस करची की तसो प्लॅन पळयत मागीर मुखारसून. सो आमगेले आतां CA कोर्स सुमार जन करतासाची जुनियर्स पुरा सो तांकां तुमी हे CA कोर्सा दुखून तांगेले मायंडसेट कशें आसता म्हणून जो 1-2 टिप्स असल्यार कशें म्हळ्यार ते CA कोच म्हळ्यार CA घेता म्हूण तांणी एक पण डिसायड जाले नंतर ताका कमीट जावन आसता तांणी म्हळ्यार तितलेची वचूचें आसता सुमार काम आसता म्हळ्यार CA घेतले कुडले तितले वचूका आसता. मागीर आतां म्हाका कशें जाल्लें म्हळ्यार हांव इंटर कोचिंग टायमार ताजून हांव अप एंड डावन करता आशिल्लो हांव BCOMाक आलोशियस इवनिंग कॉलेज वता आशिल्लो तशें हांव सकाळी 5:30 थंय बस घेवन येवन सकाळी 7:15 आमकां त्रिशा क्लासान इंटर क्लास स्टार्ट जाता आशिल्ले ते 7:15 आतां स्टार्ट जावन दनपारतेगी आसता आशिल्ले मागीर संजवाड नंतर BCOM आलोशियस इवनिंग कॉलेज अटेंड करून रात्री घरा येतना 10 घंटे जाता आशिल्ले तशें स्टार्टींग दुखून म्हगेलें एक मायंड ताका एक सेट जावन आशिल्लें म्हळ्यार स्टार्टींग म्हाका वचूचें उण जाल्यार आसलें म्हळ्यार चिके हार्ड वर्कींग आशिल्लो तशी त्या मुखारसून आर्टिकलशीप टायमार की मागीर वचूच्या टायमार की सुमार हेल्प जालें तशी त्याची एक पण केदन CA म्हूण तांणी चूज करताच पळय म्हळ्यार डिफिकल्ट म्हणटाची जाल्यार डिफिकल्ट की इट्स अ डिफरंट मनेज CA म्हणल्यार तशी ताका तितले हार्ड वर्कींग आनी मायंड तितल्याक सेट करून आसता त्यास म्हूण जाल्यार तांणी खंयचे करेत कांय. सो आमकां आमगेले स्टुडियोन तुगेली काणी शेअर केलेल्या मस्त धन्यवाद खुशी जाल्ले
तो CA मात्र नाही ताजोटो आमकां कसने विंगड प्रॉब्लेम असल्यार हॉडना तू पण ट्रॅव्हल कोरनु 2 hours पुरा बट स्टील पॉसिबल CA करूक देवस्थानान ते ऍक्टिव्ह असून सो पुरा ಒಟ್ಟುವೆ CA करू जाता CA करतस मला विंगड सोडका म्हणना आम्ही पुरे जन CA ಮಾಡ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ 16 hours वज्जू काय कर त्याला 16 hours वज्जिल आमगेल मन तेकाट वत ते इंच रत त्यात आम्ही हाव कश मला बाहेर वत देवस्थानाक एका काही विंगड कडे वत्ताना आमगेल मन तक सेट जाऊन असतात देवस्थान वच्चेस आम्ही वरला इतली भितर टॉपिक कवर करका तसल पुरा असताना आमगेल चिके वग्गी स्टडी वे चिके वग्गी जाता काही डिले काय जायना सो तुगेल जर्नी शेअर केलेलक धन्यवाद आज स्टुडिओ येऊन हा धन्यवाद मिगेले माके एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याले विश्व कोंकणी केंद्राके धन्यवाद CA मेघांके धन्यवाद विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीच्या वीक्षक वर्गांक आयचे आमगेल कार्यक्रमांत भागवहिसिलेक धन्यवाद म्हूण आमगेल आयची कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करताच